मतदारसंघाचो हो फक्त इलेक्शनाचेर दोळो दवरून हे सगळे पायाभरणी करता. मेजर कित्याक तुवें पयलीं आतां तूं प्रोजेक्टांचे वेगवेगळे इनॉग्रेशन करता, तुका लायटीचें प्रोविजन करपाक जाय तें हेका खबर ना. पयलीं तूं लायट उदकाचें प्रोविजन कर आनी मागीर ते फावंडेशन स्टोन इलेक्शनाचेर दोळो दवरून घाल न्हू. आतां नवीन नवीन सगळी कडेन खणून घातलेले हांवें, सगळी कडेन पायपां, सगळी कडेन वायरी, आनी हेचो प्रॉब्लम कोण बारीक लोकांक हे सफर जाता. हो फक्त ह्या 2-3 म्हयन्या खातीर सगळी इनॉग्रेशनां करतलो, थंय लायटी हें करतलो. हेचो प्रॉब्लम कितें, तुमी पावर पळय, तुमकां पावर सगळी कडेन बायफर्केट करून घालची आसता. तेका लागून कॉमन मनशाक त्रास जाता. आमची मागणी इतलेंच आसा की हे सगळे हेणी प्रोविजन्स पयलीं करपाक जाय थ्रू युअर डिपार्टमेंट, आनी तेच्या नंतर हे सगळे कामां करपाक जाय. विकास हो जावंक जाय, आमी विकासाक अडथळो हाडना, पण विकास करता आसतना पयलीं उदकाची सोय कर, पयलीं हेची लायटीची सोय कर, आनी मागीर तेका चालना दी. नाजाल्यार हे प्रॉब्लेम फेस जायत उरतले लोकांक. सर सांगता आयकून घे, आय एम नॉट पण प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड आहा न्हू, आय विल लूक इन फर्स्ट. आता कित्याक तुमच्याच कडेन होप आसा आमकां. एक मिनिट, आता सेकंड कितें आहा, अंडरग्राउंड प्रपोजल कितें केला तेंच्यानी तें हांव प्रायवेट लावतलो पर्सनली. सँक्शन जावपाक जाय पयलें काम प्रॉब्लम तुमी जे म्हणटा न्ही, आतां जे पेपरार हांवें वाचलें लोकमतार 3 तारखेचे आपण फाटीर जाल्यार एनी सिजन ऑल्सो आय वॉज ऑल्सो होल्डिंग चार्ज ऑफ पेमेंट मदीं आसलो म्हाका तेजें ड्रायव्हिंग टायम आय वॉज डेली मॉनिटरींग ड्युरींग हांवें सकाळीं वचून पयलीं पळयतालो पेमेंट्स कितें एनालायज करता तेन्नाच मेळूंक ना फेरी भितर तेन्ना हॅलो तर हॅलो हॅलो हां कितें आसा जेन्ना कितें फॉल्ट जाता, लायट जाता, तर तेन्ना कंप्लेंट्स करतात लोक. थंय जो आसा न्ही तुमचो कोण कोणा कडेन रिस्पॉन्सिबल कोण आसा तो फोन रिसिवच करिना, खूब बिजी दवरता आनी मागीर सदांच प्रॉब्लेम जाता की तो आयकून घेयना आनी मागीर कंप्लेनूय पावना. ना ना ॲटलिस्ट कंप्लेंट जेन्ना कोणी दिवपाक सोदता किंवा विचारपाक सोदता तर तेन्ना ते फोन तरी उखलपाक जाय न्ही. तो कोण आसा न्ही थंय तर उखली ना फोन. मेन प्रॉब्लेम हो आसा. ॲटलिस्ट ना फॉल्ट जाता ते बरें आसा, ते समजू शकता, पण फोन तरी रिसीव करपाक जाय न्ही बाबा. कंप्लेंट कितें आसा ते तरी सदांच कोण एंगेज करप, आनी हो अनुभव सगळ्यांक येता. तेजो कोण आसा तो तेका तरी तुमी टिचर दुसरे कडेन घालपाचो, दुसरो बरो मनीस दवरपाचो. ॲटलिस्ट नायसली सांगू शकता न्ही बाबा हो प्रॉब्लेम आसा, आमी समजता आसता आनी तो मागीर केअरलेस कसो बसता आनी कांयच कंप्लेंट किंवा कोण असो रिस्पॉन्स दिना. हॅलो आमी तुमचे पयलीं पळय आमी दिल्ले आसा, आमी एक 15 days लागले घेवया मरे. आनी परत आमी व्हडलो क्रावड घेवन येतले, स्टेप बाय स्टेप फुडें वयतले. तुमकां आमी ब्लेम बिलकूल करिना. हो एका दिसाचो प्रॉब्लेम न्हय, सुद्दां वर्साची समस्या ही. हाका जबाबदार कांय स्थानीक हांगाचे जे नेते म्हणटात ते आसा, BJP सरकार आसा. आमकां जनतेक जर ते खूश करूंक शकना आतां आनी कितें करतले. खूश करपाक सोडून दी. खरो प्रॉब्लेम न्हय, लायटीचे सगळें डिपेंड. रिसेंटली हे पयरचोच प्रॉब्लेम दिवाळेचो असो न्हू. चड दुखले तेन्ना मनीस भायर सरता. प्रॉब्लम जो आसा आमकां टॅक्निकली कितें कशें करप कितें करप आमकां संबंद ना.
क्वेश्चन्स काडटले आनी कितें जर टॅक्निकल आनी कितें मेडिसिन करपाक जाय जाल्यार हांव तुजे ताजे कडेन उलयतां. असं प्रायोरिटी बेसीस आता तरी हे विदीन 15 days थंय कितें जावपाक जाय लोकांक प्रोविजन. तेव्हा हांवें इंट्रक्शन काडून घेतलेलें आहा तेच्या कडेन तेजी हांव वचून सॅटर्डे पयला 3 तारखेच्या पयलें इंट्रक्शन फाटलें म्हाका काय तें इंट्रक्शन्स आसतात न्ही ते म्हाका काय मेळूंक ना. वेरे ऑन 3rd ऑनवर्ड्स इन द इव्हिनिंग 3 तारखेक त्या दिसाच्यान फुडें अप टू सॅटर्डे पर्यंत डेली इंट्रप्शन हें आसता. हें हांवूय मानता ना म्हणना बिकॉज ऑफ 3 तारखेक लायटनींग जालो जबरदस्त जालो ना आमी पर्टिक्युलरली 3 तारखेचेर घेवन येवंक ना. आमी ओवरऑल पोजिशन आसा कित्याक आमी आयकून आमी येवंक ना हे पळय लायनी बी आमी- न्हू आमी पयलीं सफर जातात. पयलीं आमचें केन्ना घर काय घातलेले आसा त्यो तांकां तर हातूच लावंक ना. हय तेच म्हणटा. सर पण एक म्हाका एक सांगपाचें आहा की आतां हो जो आमदार आहा पळय दयानंद सोपटे कळ्ळें हो आतां इलेक्शनाचेर दवरत ना ना एक मिनिट सर You are going for solution No, to no. the problem. I am just Not requesting you. related. No. I just want to tell you that हो जो आमदार आसा ह्या मतदारसंघात लेट तुमी आमचे घराणे आयकून घ्या न्हू. घराणे 1 मिनटान हांव सांगता न्हू कितें ते प्रॉब्लम कितें तो तेचो. सगळ्यांक खबर आसतली कांयच दिसा पयलीं सरकार तुमच्या दारी म्हणून भाजपा सरकारान मांद्रे मतदारसंघान आनी वेगवेगळ्या मतदारसंघान गोंयच्या सरकार तुमच्या दारी हो उपक्रम राबयलो. कळ्ळें. एक सामान्य लोकांचे प्रश्न सुटाव जावच्या खातीर. पण तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की आयज हो कॉमन मनशाचो प्रश्न दीस गव्हर्मेंट इज मेजरेबली फेल्ड टू प्रोवायड एन अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय स्पेशली इन मांद्रेम कॉन्स्टिट्युएन्सी. ह्या भागांत प्रामुख्यान हरमल पालये आनी केरी ह्या गांवां मदीं आयज प्रचंड प्रमाणान उदकाचो आनी लायटीचो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हो ह्या मतदारसंघाचो आमदार जेणी 2019 घोशणा केल्ली की ह्या मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासा खातीर आपण भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान वयता म्हणून तेणी खूब भरपूर आश्वासनाय दिल्लेली. पण आयज हो आमदार अक्षरशः सबशेल अपयशी ठरलेलो आसा सादें उदीक आनी लायट दिवपाक ह्या भागांतल्या मतदारसंघांतल्या जनतेक. आनी ह्या आमदारा कडल्यान लोकांनी आनी हेच्या फुडें कितें अपेक्षा धरपाची. आयज जो आमदार अपयशी ठरला म्हणून आयज आमकां काँग्रेस पक्षाक आयज ह्या डिपार्टमेंटान येवन निवेदन सादर करचें पडलें की आमच्या ह्या सामान्यांतलो सामान्य नागरीक आयज लायटी खातीर आनी उदका खातीर त्रस्त आसा. आनी हो लायटीचो प्रामुख्यान विशय तुमी सुटाव करपाचो. येणाऱ्या 15 दिसान जर हो विशय सुटाव जालो ना जाल्यार आमी असंख्य कार्यकर्त्या सह सदर कार्यालयाचेर धडक मोर्चा घेवन येतले. आनी दुसरो विशय आमी त्या एईकय सांगले वाटू सावंत हांकां की तुजे जे स्टाफ आसा की तेंच्या कडेन कन्वर्सेशन कर प्रॉपर. ते लोकांचो फोन कॉल्सय घेयना आनी ताका रिस्पॉन्सय बऱ्या प्रकारे दिना. लोक आनीकय वैतागता ह्या दृश्टीन. आनी ह्या आमदाराकय आमकां सांगपाचें आसा की हो आमदार सगळी कडेन आतां फक्त इलेक्शनाचेर दोळो दवरून हे सगळे कडेन उद्घाटनाचे नारळ वाटयता. ताका आमकां सांगपाचें आसा की पयलीं लोकांचे उदकाचें आनी पाणयाचें प्रोविजन कर आनी तेच्या नंतर हे प्रकल्पांची उबारणी करपाक ते हे फावंडेशन स्टोन घाल. हो फक्त हेचें काम गेल्या 5 वर्सान सोड हे 2 वर्सान हो फक्त फावंडेशन स्टोन घालता. हेणी खंयचें काम जर हेणी कंप्लीट केलें जाल्यार हेणी दाखोवन दिवपाचें. सरकारचो पयसो विनाकारण हो ह्या भागांत उधळपट्टी चल्लेली आसा आनी तेची सरकारान चवकशी करपाची की हेणी खंय खंय ते कलवटांचे आनी कितें कितें इनॉग्रेशनां केली तो विकास का कितें तो. सो ह्या आमदाराकाय आमकां सांगपाचें आसा परतून एकदां ही उद्घाटनां करच्या पयलीं लोकांचे लायटीच्या प्रश्नांचो सुटाव कर. कारण आनी फक्त तुज्या कडेन 2 म्हयने उरलेले आसा. ज्या काँग्रेस पक्षान तुका 17 निवडून दिल्लो तोच काँग्रेस पक्ष तुका आतां ह्या 2022 कायमचो घरा बसयतलो. CM हांगार येवन गेलो आनी सगळो मांद्रेची जनता खूश आसा अशें एक वातावरण तयार केल्लें आसा. पूण खरे लोक मांद्रेची जनता इतली सफर जाता. भर दिवाळेन उत्सवाचो दीस लायट ना. मग कितें आसो तो प्रॉब्लेम तो पर्सनली. पूण हे आयचे एका दिसाचेच प्रॉब्लेम न्हय. केरी पालये हरंबोल हांगा सदांच प्रॉब्लेम आसा. हेंच्यांनी जाय ते लोकांक कनेक्शन हे दिल्ली आसा. पूण केन्ना पयलीं केन्ना लायट घातलेली आसा. बारीक बारीक रिपेर केल्ले आसा. लाँग दृश्टी धरून ट्युरिजमाचो विचार करून हेंच्यांनी कितेंच केल्लें ना. लोकांनी सफर कित्याक जावपाक जाय.
खरो म्हणल्यार आमी तांकां मुदत दिली आहा तो खूब आपली कथा सांगतालो आमी अशें केलां तशें केलां ते एप्रुवल घेतला हे एप्रुवल घेतल्या पण आमकां तेजी संबंद ना आमकां जाय लायट आमच्या लोकांक लायट जाय आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा ते कशी दीस काडटली प्रत्येकाची वस्तू फ्रिजान आसता आयज कशी जगतली ती म्हणजे हे लोकांच्या जगण्या कडेन खेळटा हे लोक आनी व्हडली उलगनां मारता आयज की सगळो लोक सुखी आसा म्हणून पूण पळयात तुमी लोकांक उदीक ना लायट ना आनी ही महामारी चलिल्ली आसली निकतोच खंय तरी लोक एक्टीव बाबडो जाता आपल्या प्रपंच चलोवपाक तर हेंचें हें दुख्ख ह्या सगळ्या जनतेक हे सगळे जनतेक कळपाक जाय की हो सरकार कितें तो कितको निर्दयी अशा सरकाराचो आमी निशेध करता आनी जर आमकां 15 दिसां भितर लायट तेंच्यांनी प्रोविजन केलें ना जाल्यार फुडलो स्टेप आमी आमच्या ब्लॉक प्रेसिडेंट सांगला तशें आमी घेतले थँक्यू तर आमचो मुद्दो असो इतलो आसा की आयज कालचो सण दिवाळेचो ह्या दिवाळेच्या सणाक जावं लक्ष्मी पुजन आसूं काल मेरेन सुद्दां लायटच ना आमकां पालये केरी हरमल भागात आनी ह्यो प्रॉब्लम आतांच ना आसा ह्यो प्रॉब्लम पयलींच्यान आसा चालू वारो आनी पावस नसलो सुद्दां जाल्यार ह्यो प्रॉब्लम चालू आसा तेका लागून तेका आमी हेची जाणीव करून दिली आनी तेणी आमकां जें एक्सप्लेनेशन दिलां तेचेर आमी सहमत आमी पूर्ण समाधानी ना आसा की ते प्रोसिजर जातले टेंडर जातले हे जातले ते विशय आमकां पटनात कित्याक तर आतां ज्या पद्दतीन ट्युरिजम वाडला त्या पद्दतीन जे कितें आयज सगळ्या ट्युरिजमाक लागून जे कितें कनेक्शनां वयतात आयज इनडायरेक्टली हेचेर लोड येता आनी तेतून आयज जो कितें इलेक्ट्रीक आमच्या हेचे पावरीचो जो कितें प्रश्न आसा तो पयलो सॉल्व करून मागीर ते बाकीचे कनेक्शनाच्या बाबतीन जे कितें आसा ते डिसिजन जावपाक जाय म्हणजे जे फुडले जे कांय गोश्टी आसात ते पयलीं ह्यो विशय क्लियर करून लायटीचो मागीरच ते बाकीचे गोश्टी क्लियर करपाक जाय आतां आमी तेका जेईक आमी मेमोरंडम तेका सांगलेलें आसा की 15 दिसांची आमी मुदत दिता ह्या 15 दिसान हेचेर कितें तरी तोडगो आमकां परमनंट हो दिसपाक जायो ना जाल्यार आमी सगळे जाण जमोन व्हडलें आंदोलन करून लोकांक घेवन आमी हांगासर आमी धडक मोर्चा घेवन येवपाचें अशें आमी ठरयलां आमी सांगून आतां तेका वयता आनी तेणी आमकां उतर दिला की हेचेर आपण ताबडतोब आपण अंमलबजावणी करता आता आमी मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस ह्याच्या वतीन आमी आगरवाडा इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट जे आसा ते आमी विजीट केल्या आनी टॅक्निकल पर्सन ही आसलो तो लिवेर आसा म्हणून ताका आमचो वाटू सावंत एक चार्ज दिल्लो आसा सो आमी आमचे जे गाराणे आसा लायटीचो जो विशय आसा आनी लायटी खातीर लोक जे वळवळटात त्रासान पडटा आमचे सगट आमी खंय भायर रावना आमी त्याच गांवांत रावतात आमी त्याच एरियेन रावतात इवन वी आर अ सफरर सो आमी आयज लोकांचो प्रश्न आमचो प्रश्न आमी घेवन मांद्रे काँग्रेस डिपार्टमेंटान आयली आमची दोनूच मागणी आसली आतां तेंचो रिजन कितें दितात ते की तो हरमल पालये केरी हे पेडणे फिडराक आसा म्हणून आनी पेडणे फिडराक एरिया व्हडली पडटा आनी थंय स्टाफ सफिशंट ना तें आमकां कळून चल्ला सो आमी तांकां एटलिस्ट तो स्टाफ तरी थंय वाडयात नारी हे तिनूय गांव तुवें फिडराक तुमी लोड वाडून तुवें जो फिडर आसा जे मांद्रे मोरजी ह्या गांवांत त्यो थंयसरल्यान स्टेशनाक सब स्टेशना कडल्यान जी लायट वयता त्या सब स्टेशनाक अटॅच करपाचें एक मागणी केला एटलिस्ट आमचे प्रमुख मागणी आसले की जो जुनसवाडा मांद्रे सब स्टेशन येवपाचें आसलें त्या ह्या स्थानीक आमदार किंवा ह्या सरकाराच्या निग्लिजन्सा खातीर ते टेंडर फ्लोट जावन लॅप्स जाले लॅप्स केन्ना जाता जेन्ना मनीस न्हिदता आनी तेचेर जर फॉलोअप करिना तेन्ना लॅप्स जाता लॅप्स जाले टेंडर अप्रुवल मेळोनूय टेंडर लॅप्स जाले ते आतां परते तेंच्यांनी टेंडर आतां घालपाचें आसा खंय सो आमी मागला आमकां सरकारा कडेन ह्या भागाच्या आमदारा कडेन अपेक्षा कांयच ना एटलिस्ट जे ऑफिसर आसात तांकां आमी सांगलें तुमी एक आमचे आशेची किरण एटलिस्ट तुमी तरी पर्सनल इंट्रस्ट घेवन फॉलोअप करात आनी ते सबस्टेशन येवनूय थंय जर मांद्रेन जुनसवाडा सबस्टेशन जर आयले मेजॉर ऑफ आमचे जो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व जातलो एक प्रमुख मागणी आहा सेकंड जी आमची सगळी एस.टी. आनी एल.टी. जी लायन आसात दोनूय एस.टी. आनी एल.टी. लायन आसात ह्या कोस्टल भागात किंवा ह्या मतदारसंघात ते आमकां अंडरग्रावंड जाय तो म्हणटा आजून एस.टीचेच आमी फायलींग सुरू केल्या प्रोसिजर सुरू केला आजून अप्रुवल मेळोंक ना ताका सँक्शन मेळोंक ना टेंडर टायम आहा ताका हांवें त्या एक सांगलें की गोव्यान जितले कोस्टल लायनी आसात मेन जे हॉटस्पॉट आसात थंय सगळे त्या भागाच्या आमदारांनी थंय अंडरग्रावंड केबलिंग घेतले हांगाच कित्याक अजून मांद्रे मतदारसंघात ना अजून तो बारीकसो वारो आयलो आनी आमचे हांगा कितें नेचर आमकां खूब आसा झाडां खूब आसात सो बारीकसो वारो आयलो खाल्ली पडली लायट वयता ही प्रत्येक आनी तुमकां सर्वीस दिवपाक पेडण्याच्या हांगा सर्वीस दिवपाक पावना आमकां
सो हेच्या खातीर खुबशे इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथींग. एकूच प्रॉब्लम ना बाबा हे बॉट दाखयले बटन प्रेस केलं प्रॉब्लम सॉल्व जायना, खूब आसात. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता अजून पर्यंत हेचेर कोणी पाठ पुरवठो करूंक ना, सिरियसनेस घेवंक ना, म्हणून आमी आयज त्रासान पडले. आमी ताका चिंतना हे दिल्यात एक ताका निवेदन दिलां की बेगींतल्या बेगीन आमचे जे किंवा त्रासदायक जे विशय आसात ते बेगींतल्या बेगीन सुटाव करचो, नाजाल्यार हे उद्रेक वाडटलो आनी ते उद्रेकाक ते समोर जावपाक तांकां शक्य जावचें ना अशें म्हणा. कितें जर फॉल्टी झाले तर एका फिडराचेर स्टाफ काय आसा तो एका फिडराकडे चल्लो, बाकीच्या फिडराकडे लक्षच दिनात. ते मागीर ते करतले येतले. स्टाफ वाडोवंक जाय. स्टाफ कमी आसता कित्याक जेन्ना एक नॅचरली काहीतरी प्रॉब्लेम येता, वारो येता, वीज येता, तर तेन्ना स्टाफ जाय पडटा. डिपार्टमेंटाकडे दिसना की स्टाफ जास्त आसा. स्टाफ कित्याक घेयना? जर लोकांची गरज आसा आणि प्रत्येक जी लायन आसा किंवा फिडर आसा त्याची जर केअर घेवपाक जाय जाल्यार स्टाफ वाडोवपाक जाय. डिपार्टमेंट स्टाफ वाडयना. फाटीं कळ्ळें की जे स्टाफ थोडो घेतलो टेम्पररी बेसीस तांकां सुद्दां घरा धाडले. तो आतां कसो घेतलेलो खबर ना की दाखोवपा साठी घेतलेलो, पण हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. तर स्टाफा खातीर चडशीं कामां अडून रावतात. डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना इमर्जन्सी आसता तेन्ना प्रत्येक फिडराची दखल घेवपा खातीर स्टाफ वाडोवपाची गरज आसा आनी तो घेवपाची. आता सध्या तुमकां काय आश्वासन दिलें यांची? आश्वासन दिलें म्हटल्यार तेणें ही सेट ही वील लूक इन टू दीस मॅटर अँड ट्राय टू गेट इट रिझॉल्व एज अर्ली एज पॉसिबल. आतां कितें म्हणटात ते तुमकां हितून सांगल्या प्रमाणे वी डोंट हॅव एनी होप. लास्ट होप आर दीज ब्युरोक्रेट्स, दीज ऑफिसर्स हू आर देर फॉर अस. ते आमच्या खातीर बिकॉज आमी लायटची भाडें पे करता तेंचेर तेंचो पगार चलता. सो वी पे फॉर इट. सो वी वॉन्ट कितें म्हणटा ते अप टू डेट सर्वीस